किती झाड पडले म्हणून ऐकपाक आयलें. हाँ, मागीर तुळशीदास रावत हांगा बोमवाड्या तुयेंच्या 3:30 सुमार एक वादळ चक्रीवादळ कशें एक येयलें आनी एक उबे लायनीनच अशी सभोवताक जी घरां आसली ती प्रज्योत प्रकाश नायक यांच्या घराचेर सगळीं झाडां पडली. 2 सायले, 2 भेंडी अशी झाडां मोडून सगळीं कंप्लीट तांच्या घराचेर पडले आनी बरेंच नुकसान जालें तेंचें. तेच उबे लायनीन ताच्या फुडें आनी एक सुनील नायक म्हणून तांच्या घराचे कंप्लीट पत्रे गेले उडोवन. तशें किशोर नायक तांच्या घराचे गेले, विजय नायक हांच्या घराचे एक उबे लायनीनच अशें वादळ कशें वचून तांचे मेजर ह्या घराचेर जे प्रज्योत नायक यांचें घर जें आसता न्ही ह्या घराचेर कंप्लीट खूपच लॉस जालें. ओके. डॅमेज भरपूर जालें. डॅमेज भरपूर जालें. 3-4 झाडां एकाच घराचेर पडली. अच्छा. म्हजें नांव अनिल हरमकर. हे पंचायत निसर्ग खूब कितें जाता हें आयज हें व्हडलें उदाहरण. आयज तुमी पळोवंक शकता हांगा कितें एकाच घराचेर म्हाका 4-5 घरां ह्या झाडां पडल्या, थंय कोणाचे पत्रे गेले आनी अशा लोकांचे गेले की जेंचे कडेन आर्थीक परिस्थिती सारकी तेंची बिकट आसा. सरकारान हेचेर कितें तरी करून इवन हांव पंचायतींतल्या वतीन सांगता की आमचे कडेन कितें जाता जाल्यार आमी कितें थोडी मदत करूं शकता. परत आनीक आमचो एक आमदार आसा तेणी हेचेर लक्ष घालचो. सद्याची परिस्थिती आतां हांगा हेचे सगळे नळे बिळे गेले. ताका आतां मातशें कितें जाता जाल्यार आमदारान येवन तो तेचेर ताडपत्री घालची जाता जाल्यार की कित्याक आमच्याच गांवचे लोक सगळे. टोटल कितले घराचेर इफेक्ट जाला? टोटल घरां म्हाका दिसता आतां 1, 2, 3, 4, 5 घरां टोटल कितें तरी हें जालें मातशें. ओके. हेतून कोणाचो हें करूंक शकना आमी, पूण हें जालां तें खूब अशें वायट जालां कशें दिसता. इन्सिडंट आहे 4 सुमार आमकां कॉल येयला हो जो एरिया आसा तुवें सोनाळी म्हणटा थंय वारें गेला म्हणून आनी झाडां पडला म्हणून घराचेर 2 घराचेर झाडां पडला. सुरू आसा पळय हांगा टर्नआउट केला. एक हांगा संदेश आरोसकराच्या घरा कडेन आसा आनी एक सोनिया वालिया त्या सायडीन. संदेश आरोसकर म्हणटा पळय तेजें घर आसा पयलीं त्या सायडीन आनी तेजें घराचेर टोटल 3-4 झाडां इनवॉल्व जाता. ओके. सो म्हजो स्टाफ आता काम करता आनी घरां आसल्या पत्र्याची शेड आसल्या कारणान वयर चडपाक जायना म्हणून आमी ताका सांगलें एक्सपर्टिवेटर धाड म्हणून तेणी प्रोवायड केला.